यहाँ वाईफाई नजदीक है फ्री वाईफाई। यस, तो आप यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं और बार बार लॉगिन करना पड़ता है, फिर वापस लॉगिन करके ऑटो कनेक्ट ऐसा नहीं होता है और वापस आता है जाता है ऐसा है। इतना और बहुत स्लो बहुत है, इतना फास्ट नहीं है नेट, ऐसा होता है। रिलायबल नहीं है, इसलिए आप रेगुलरली यूज नहीं करते। रेगुलर यूज नहीं करते हम और लॉगिन बार बार करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा है वो है। स्मार्ट सिटी म्हणटकीर आमकां याद जाता ती सगळे रस्ते, फोडिल्ले रस्ते, ट्रॅफिक जाम आनी पणजे जितले लोकांचे हाल जाता ताजी याद जाता। पूण स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त रस्त्या पुरतो मर्यादीत ना, हांगा कितलेशेच आनी गोश्टी आसा ज्यो खरें म्हणजे पणजे स्मार्ट करपा खातीर वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा आनी ऑलरेडी शेकड्यांनी कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टाचेर स्पेंड केल्ले आसा। सो आमी ते कशी चलता ते आमी पळोवपाक हांगा आयल्या। आतां एक तातूंत भितर एक जो प्रोजेक्ट आसा तो म्हणजे गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम, आनी ह्या सिस्टमाच्या अंतर्गत ऑल ओवर पणजे आनी सरावंडींग एरिया भितर अशे शेकड्यांनी कॅमेरा लायिल्ले आसा, वेगवेगळे तरी सेन्सर लायिल्ले आसा आनी ते आमी पळयतले एक करून प्रत्येक हाजो हें पळयतले। आनी आयज आमी चॅक करपाक गेल्यार ते वायफाय फ्री वायफाय झोन गोंयान पणजे स्मार्ट सिटी अंडर 97 फ्री वायफाय झोन आसा। पणजी आसा, त्या शिवाय बांबोळे आसा, पर्वरी थोडे आसा, ताळीगांव आसा, खोर्ले आसा, पण सगळ्यांत चड वायफाय झोन आसा ते पणजे सिटी भितर आसा। आनी हे वायफाय झोन कशें चलता हें पळोवपा खातीर आमी आयल्या। चलता काय ना तो आमी पळयलें की सद्या तरी चलताले, 2-3 कडेन आमी ट्राय करून पळयली आनी कांय लोकां कडेन आमी उलयले आनी ताजे वयल्यान आमकां अशें कळ्ळें की हे वायफाय झोन खूब वेळार बंद पडटा, मदीं मदीं खूब स्लो जाल्लें आसा कनेक्शन, त्या शिवाय परत लॉगिन करचें पडटा, अशे तरेचे वेगळे ल्हान ल्हान इशू आसा। पूण अदरवायज हे वायफाय झोन चलता सगळे कडेन आसा आनी लोकांनी हाजो फायदो घेवपाक जाय। प्रॉब्लेम असो आसा की खूब लोकांक खबर सुद्दां ना, इवन आमी पळय विचारलें हांगा वायफाय झोनाच्या सायडीन बाजूनी कोण लोक रावता तांकां विचारलें तर तांकां खबर सुद्दां ना की हांगा फ्री वायफाय झोन आसा। सो एक्चुली हाजो उद्देश आशिल्लो ई गव्हर्नन्सा खातीर लोकांक वेगवेगळे ई गव्हर्नन्साच्यो फॅसिलिटीज घेवपाक बरें पडचें म्हणून हे फ्री वायफाय झोन दवरिल्ले आसा। सो लोकांनी ताचो मॅक्सिमम यूज करून घेवचो। आमी आतां हांगा फूल लिस्ट दिता पणजे खंय खंय हे वायफाय झोन आसा, बाकीच्या एरियांनी खंय खंय वायफाय झोन आसा ताजें फूल लिस्ट आमी हांगा दिता। तुमी मुद्दाम वचचें, चॅक करचें आनी जर तुमकां खंय प्रॉब्लेम आसा, चलना आनी कितें आसा जाल्यार मुद्दाम कॉमेंटान आमकां सांगचें की अमके कडेन चलता काय चलना। पूण ह्या वायफाय झोनांचो तुमी पुरेपूर वापर करून घेवचो। आनी अशे कांय वायफाय झोन आसा आमी पळयले, फॉर एग्जाम्पल ताळीगांव चर्ची कडेन तो कंप्लीट मदीं आसा आनी सायडीक लागीं कांयच घरांय ना, बाजारय ना, अशें कांय कंप्लीट एरिया खूब ओपन आसा। सो अशे जाग्याचेर ते मातशें ताजो हें वेस्ट जाता। पूण अदरवायज बाकीचे जे ठिकाणांचेर वायफाय मेळटात आनी लोकांनी ताजो पुरेपूर यूज करचो आनी ह्या जे गव्हर्मेंटाचे आनी जे पब्लिकाचे जे पयशे ह्या हाजे खातीर लागल्या ताजो फायदो जावपाक जाय।